2013च्या तरुण तेजपालाच्या प्रकरणाक लागून गोंयासयत देशभर बोवाळ जालो। हे प्रकरण बरेच गाजले। 13 वर्सां चलिल्ले हे केसीचो निमाणो काल बिरेस्तारा 6 ऑगस्टाक निकाल लागलो। न्यायालयान तेजपालाक दोशी थारोवन 10 वर्सां कश्टाची बंदखण आणि 10,21,000 दंडाची खेस्त फरमायली। ताका पुलिसांक शरण येवपाक 4 सप्तकांची मुदत दिल्या। तरुण तेजपाल कोण आणि नेमके प्रकरण कितें पळोवया भांगरभूंयचो हो खासा रिपोर्ट। गोंयांतल्या एका हॉटेलात तेलका नेमाळ्यान आयोजीत केल्ल्या थिंगफेस्ट कार्यावळी वेळार जाल्ले। तरुण तेजपाल हो तेलकाचो तेन्नाचो संपादक। 7 आणि 8 नोव्हेंबर 2013चे हे कार्यावळीक तरुण तेजपाल आयिल्लो। तेन्ना ताच्या वांगडा आशिल्ले ज्युनियर बायल पत्रकाराचेर तांणी लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप जालो। स्वता तिनेच तो केल्लो। 23 नोव्हेंबर 2013 लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपा खाला गोंय पुलिसांनी तेजपाला आड FIR नोंद केली। उपरांत ताका क्रायम ब्रांचीन अटक केली। फेब्रुवारी 2014 गोंय पुलिसांनी 2846 पानांचे आरोपपत्र दाखल करून 150 वयर साक्षीदारांच्यो जबान्यो घेतल्यो। CCTV फुटेज, ईमेल आणि हेर पुरावे जोडिल्ले। जुलै 2024 बंदखणीत कांय म्हयने काडले उपरांत सुप्रीम कोर्टान ताका जामीन मंजूर केलो। 2017 ते 2021 सत्र न्यायालयात इन कॅमेरा सुनावणी जाली। कायदेशीर आडखळी आणि कोविडाक लागून प्रकरणाक कळाव जालो। 21 मे 2021 म्हापशें सत्र न्यायालयान पुराव्यांचो उणाव आणि पिडीतेच्या वर्तनाचेर दुबाव आशिल्ल्यान तेजपालाक सगळ्या आरोपांतल्यान निर्दोष सोडलो। सरकारी पक्षकाराक दुबावाखेरीज काय सिद्ध करपाक जमले ना। ह्या निकालाच्या तर्क पद्धतीचेर कायदेतज्ञ आणि बायला संघटनांनी खर टिका केली। गोंय सरकारान तेजपालाच्या निर्दोष सुटकेक हायकोर्टात आव्हान दिले। सत्र न्यायालयान पुराव्यांचे चुकीच्या पद्धतीन आकलन केले तशेंच चुकीच्या कायदेशीर दृष्टिकोनांतल्यान प्रकरणाचो निकाल दिल्ल्याचो सरकारान युक्तिवाद केलो। 6 ऑगस्ट 2026 उच्च न्यायालयान सत्र न्यायालयाचो निर्दोष मुक्ततेचो आदेश रद्द करून 2013च्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेजपालाक दोशी थारायलो आणि खेस्त फरमायली। ताका शरण येवपाक 4 सप्तकांची मुदत दिल्या। उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचेर खर असंतोष उक्तायतना तरुण तेजपालान बेगीनच सर्वोच्च न्यायालयात ताचेर अपील करतले अशें स्पश्ट केले। सुनावणी वेळार ताणें सादर केल्ल्या पुराव्यांचो आणि म्हत्वाच्या साहित्याचो खंडपीठान योग्य रितीन विचार करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप ताणें केला। तेजपालान स्वताक राजकीय बळी अशें म्हणलां। तेलका ह्या नेमाळ्यांतल्या आक्रमक पत्रकारिते खातीर सरकारान सूडबुद्दीन फाटल्यान लागिल्ल्याचो दावोय ताणें केला। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगले, तरुण तेजपाल प्रकरणात न्यायालयान दिल्ले खेस्तीचेर गोंय सरकार समाधानी आसा। आरोपी पक्षान ह्या निकालाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्या सरकार ह्या निकालाचो खरपणान बचाव करतले। निवाडो मेळ्ळे उपरांत सरकार विचारांचे आदान प्रदान करतले। राजकीय सूड घेवपाचो आरोपी तेजपालाचो आरोप सरकारान न्हयकारला तशेंच आरोपी कडल्यान हे संबंधी न्यायालयात कसलोच पुरावो सादर करूंक ना अशेंय तांणी सांगले। मजगती तेजपाला प्रकरणाच्या निकालाक मुख्यमंत्र्यांकडल्यान येवकार। बायलांक हक्क आणि न्याय दिवपाक भाजपा सरकार बांदील आसा आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालाक लागून पिडिस्त चलयेक न्याय मेळ्ळा। गोंय सरकार, गोंय पुलीस आणि भौशीक अभियोक्ता संचालनालयाच्या कामगिरीचे हे यश। पिडेस्तान दाखयल्ले धैर्य तोखणायेचे आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। फुडें ह्या प्रकरणाचे कितें जातले हाचे कडेन आतां सगळ्यांचे लक्ष आसा।